बिल्डरान उबारिल्लो प्रकल्प अर्दकुटो आसा, ताका ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रूय मेळूंक ना। दुसरे वटेन रेरानूय बिल्डराक प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यान दंड घाला, ताची रक्कमूय ताणें फारीक केल्ली ना। दुसरे वटेन लोकांक पयशे दिवपाक आसा ती वेगळी गजाल, अशें लोक सांगतात। हे आमी जे सगळे आसा ते प्रभू चेंबर्स बिल्डींग म्हणून म्हापशा आसा, ते वादग्रस्त बिल्डींग सगळ्यांक खबर आसा की त्या बिल्डिंगेचे आमी युनिट होल्डर। आणि थंय ते डिफेक्टीव बिल्डींग आमकां तो जेन्ना घे म्हणटालो बिल्डर तेन्ना आमी ते घेवंक ना। आमी ताका सांगलें तुजो फॉल्ट आसा तो रेक्टिफाय कर, जाल्यारूच आमी बिल्डींग घेतली। पुणून तो सेवरल ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां परत विनवण्यो करून सुद्दां त्या बिल्डरान कशेंच आमचें आयकूंक ना। शेवटी आमकां रेरान वचचें पडलें आनी रेरान मागीर आमच्या सायडीन केस जाली ती। आज आमी तिका विचारूंक आयले जाल्यार तिका आमी ती म्हणटा दीस इज पार्ट ऑफ प्रोसिजर म्हणटा। आमकां आतां कळना खंय असलो प्रोसिजर आसा की एकदां शोकॉज नोटीस दिता परत शोकॉज नोटीस दिता। अरे तुमी ताका एकदां शोकॉज नोटीस दिल्ली तेन्ना ताणें कांयच रिप्लाय करूंक ना। मागीर सेकंड शोकॉज नोटीसीक ताणें कितें तरी रिप्लाय केला, तोय बी सारको म्हणजे तो रिप्लाय खोताकूच धरपाचो ना असलो रिप्लाय ताणें दिल्लो आसा। आनी तरी आसतना तुमी ताका चान्स दिता, तिणें तरी आमकां आश्वासन दिलां। कित्याक आमी आतां शेवटचें तिचें आश्वासन हें लास्ट आश्वासन अशें मानता, नाल्यार फुडल्या फावटी आमी हांगा तिच्या दारानूच धरण्याक बसतले। तिणें सांगलां फुडल्या 8 दिसान आपूण ताका आपयता, कित्याक ती म्हणटा नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे ताका आपोवन ताका विचारूंक जाय कितें तांचे प्रोसिडींग्स आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।